अर्गां तुका जेसू, महिमा तुका जेसू, गुलाब तुका जेसू, वंदन तुका जेसू. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आयचे दिसा देवाचें उतर आमकां फोव जाला. जुआंवचो वांजेल पयलो अध्याय वाक्या 30 आनी 5 जावन 40 आनी 2 म्हणसर. जॉन चॅप्टर 1 वर्सेस 35 to 42. दुसरे दिसा जुआंव आपल्या दोग शिश्यां सांगता नव्यान थंय उबे राव आसलो. तो वळताने जेजूक तेन्याच्यान समकून वेताना पळयलो आनी म्हळें, पळया देवाची शेळी. ही थंयचीं उतरां आयकल्ले दोग शिश्य जेजूचो पाटलाव करून गेले. जेजू फाटीं उलो आनी ते आपल्या फाटल्यान येताले ते पळोवन, तुमी कितें सोदतात म्हणून विचारी लागलो. राब्बी, तशें म्हळ्यार मेस्त्री, तूं खंय रावताय म्हणाले ते. येया आनी पळया म्हणून जेजून तांकां सांगलें. ते गेले आनी तो खंय रावता तें तांणी पळयलें आनी त्या दिसा ते ताचे सांगता रावले. तवळ सांजेची सुमार 4 वरां जाल्लीं. जुआंवचें आयकून जेजू फाटल्यान गेल्ल्या दोगांतलो एकलो सिमोन पेद्रूचो भाव आंद्रे. ताणें वचून पयलीं आपल्या कांशा बाबाक सिमोनाक सोदून काडलो आनी मेस्सिया, तशें म्हळ्यार मागलेलो, आमकां मेळ्ळो म्हूण ताका सांगलें. उपरांत तो सिमोनाक जेजू सरशीन आपोवन हाडून आयलो. जेजून ताका पळयत म्हळें, तूं जुआंवचो पूत सिमोन, तुका ह्या फुडां केफास म्हणटले, तशें म्हळ्यार पेद्रू वा खडाप. हे उतारास आमकां फोव जालां. प्रत्येक जुआंव जेजूची साक्ष दिता, पळया देवाची शेळी. आनी आमी हो शब्द जायते फावटी आमी मिसाक गेल्ल्या वेळार आमी आयकता, आपले जेजूची शेळी. आनी आज तितले मात्र न्ही, पूण जुआंवचे दोग जाण शिश्य जेजूचो पाटलाव करून गेले आनी जुआंव ओगीत रावलो. आतां आमी पळयता आमच्या जिवितान जायते ग्रुप्स, जायते पवित्र सभेंतल्यान भायर वचून आपलें हें करतात. पूण आपल्या ग्रुपाचे आनी एका ग्रुपाक येता आसतना तांकां भयंकर राग येता, तांकां बेजारय जाता, तोले संगती पुरा घडटात. पूण हांगा जुआंव ओगेच रावता, आपले सांग जेजू फाटल्यान वचूंक सोडता. म्हळ्यार हर एकल्यान आमी जें कितें आमी ह्या संवसारांत काम करता, वावर करता जावंक पुरो, सुवार्ते खातीर, ह्या पवित्र सभे खातीर, ह्या खंयच्याय, पूण आमी हर एकल्याक आमचे पाटलाव करूंक ना, पूण जेजूचे पाटलाव आमी करीचे, हें गरजेचें. आज कितें पळयता आमी, जेजूचे पाटलाव करचे उणें, आपलेच पाटलाव करचे चड जाता. पूण हातूंत कितें फायदो? जुआंव क्लियर सांगता थंय, आले हे देवाची शेळी आनी दोग शिस्ताचे सोडून हेज्या फाटल्यान मेतात. आनी जुआंव बावतिस्त वगीच रावता. पूण तातूंत एकलो आंद्रे जेजू सरशीन पयलें गेल्लो आनी आंद्रेन पयलें उतार जेजूक सांगलेलीं उतरां दी. पळया, राब्बी म्हणून, राब्बी म्हळ्यार कितें? मेस्त्री म्हणून आपयल्लो पयलो शिश्य आंद्रे जावन आसा. आनी आंद्रेन वचून आपल्या व्हड भावाक पेद्रूक आपोवन हाडलें जेजू सरशीन. आनी पेद्रूक व्हड पदवी जेजून दिली ताका. थंय तक्षण तो म्हणटा पेद्रूक पळोवन, पेद्रू तूं जावन आसाय खडाप, म्हळ्यार केफास म्हळ्यार खडाप. पूण धाकटे बाबाक आंद्रेक कांय बेजार जावना. जेजू हर एक फावटी ताच्या पर्सनल प्रेयर वेता आसतना वा एक मागणें करता आसतना, ह्या खंय अजापान अद्भुतां करूंक येतना, कोणाच्या घरा विजीट करतना, जुआंवक आनी जाकबाक, ते दोग जाण बाबाव आनी पेद्रूक आपोवन हाडटाले. आंद्रे केदाळे आपोवन येयले ना. पूण ताका म्हाका दिसता खंय पवित्र पुस्तकांत ताणें एक बेजाराय उलयले, तेजे विशयान खंयचे विशयान आमकां आयकूंक मेळना. कितलो एक बाबाव मदें मोग आसलो, कितलो बाबाव मदें एकवट आसलो. देखून आयचे पयले वासा बी आमकां जुआंवच्या पयल्या पत्रांत आमकां वाक्य वाचूंक मेळटा. ती 3ऱ्या अध्यायांत वाक्य 7 वन 10 वाक्यां म्हणसर, भुरग्यांनो, कोणेय तुमकां फटयना अशें सत्राय करा. जसो क्रिस्त नितीवंत असो, जो कोण नितीन जियेता तो नितीवंत, जो कोण पातक करता तो देंवसार असो. पातक करता म्हळ्यार देंवसारच्या परतीक येता म्हण अर्थ.
पाथाक देंवसरांत येवचें. पाथाक आमी करता जाल्यार देंवसराच्या पक्षान आमी गेल्या म्हण जालें. कित्याक देंवसर सुरू उरता म्हणून तो पातकी देंवसराची कामां नाश करूं म्हणून देवाचो पूत आयिल्लो. देवा तावन जल्मल्लो, पाथाक करिना. आमचो जल्म न्हेस जावन पळोवंक गेल्यार देवा थावन जाल्लो, संवसारांतल्यान जाल्लो न्ही. कित्याक आमी जल्माच्या आदीं देवा सांगता आसल्या देवान आमकां ह्या संवसाराक धाडलां. जावंक बरें ती आवय बापूय आमी विसरून काडलेली आमच्या आवय बापूय न्ही, देवान विसरून काडलेली. म्हज्या आवय बापूयक हांवें विसरून काडूं ना, बगर देवान म्हज्या आवय बापूयक विसरून काडला आनी तांच्या मार्फत ह्या संवसाराक म्हाका धाडला. कित्याक धाडला? हर एकल्याचो जल्म देवा थावन जाल्लो. पूण जेन्ना आमी पातक करता, जेन्ना आमी वायट करता, जेन्ना आमी देवाच्या उतरा विरोध वेता, आमी देंवसराच्या पक्षाक येता. देखून आज समजून आमची करेक्ट जायचे. कित्याक म्हळ्यार आमी देंवसराच्या पक्षाक न्हय, आमी देवाच्या पक्षान आसले. आमकां संवसाराक हाडलें देवान, ह्या देंवसरान न्हय, सैतानान न्हय. देवान आमकां धाडले. आमी देवाची भुरगीं. देखून हे समजून आमी करेक्ट काण घेवचें. आमी खंयच्या तरेन आमी पथकाक पडना अशें आमी सत्र एकान घेवचें. देखून देवाचें उतर क्लियर सांगता, देवा तावन जल्मल्लो पाथाक करिना. कित्याक देवाचें जिवीत ताचें तें आसा. देवाचो भुरगो तो जाल्ले वरवीं ताच्यान पाथाक करूंक जायना. कशें जावचें? देवाचो भुरगो जाल्यार पाथाक करचें का? पाथाक करूंक जायना. जाल्यारय आमी एक एक पाटी आमी पाथकाक पडटा. कित्याक म्हळ्यार तसलें टॅम्पटेशनां आमकां येवंक पुरो, संवसाराची आशा आकांक्षा आमकां येवंक पुरो. तेन्ना आमी पाथकां पडटा. आमच्या उलोवण्याद्वारे, आमच्या सालीद्वारे मस्त पाटी आमी पाथकां पडटा. कित्याक आमच्या कुडीचेर आमकां कंट्रोल आसना. देखून आमची कूड ती आमच्या कुडीचेर आमकां कंट्रोल दवरूंक आज देव आपोवणें दिता. आनी देवाच्या भुरग्यांक आनी देंवसराच्या भुरग्यां मदें फरक सोदून काडूंक नियम हे, जो कोण नितीवंत वाटेन चलना तो आपल्या भावांकी मोगान पळयना आनी देवा तावन जल्मल्लो न्हय. जो कोण 10वें वाक्य भारी गरजेचें आमच्या कुटुंबा जिवितांत देवाच्या भुरग्यां आनी देंवसराच्या भुरग्यां मदें फरक सोदून काडूंक नियम हे, जो कोण नितीवंत वाटेन चलना तो आपल्या भावांकी, भयणीकी, आवयकी, बापायकी तो मोगान पळयना. जर आज आमी आमच्या भाव भयणी कडेन मोगान आसा जाल्यार, जर आमच्या आवय बापाय कडेन मोगान आसा जाल्यार, जर लग्ना जिवितांत आमी माय मोगान एकवटान जियेता जाल्यार आमी देवा तावन जल्मल्ले. फरक इतलेंच पळोवंक आमी तितलेंच कळटा कोणाचें आज आमी नेज भुरगीं म्हणून. आज देवाचें स्वरूप पाथक केल्या वरार आमी होगडयता आनी वायट सत्तेक आमी वळख जाता आनी ताचे उपरांत आमचें जिवीत सगळें विबाडत जाता. खंयचेंय बरेंपण आमकां जावंक सोडिना. कित्याक आमचो वैरी दुस्मान गरज घालतले सेवा बरी कोणाक गिलचें गी म्हणून तो राखून भोंवता. देखून आमचे तावन केदळ पाथाक जाता राखून रावता. तो केदळ मिसर आमचे थंय पाथाक आसा ताका आमचे वयर अधिकार आसा आनी केदळ आमचे थंय पाथाक ना तेन्ना देवाक आमचे वयर अधिकार आसा. देखून आज आमी इतले आमी समजून काण घेवया. आयचो दीस प्रत्येक जावन सोनवाराचो दीस. आज आमी खंडीत जावन व्हरतें भक्तीपण आदारचो दीस आनी सोर रितीचे बरेपण आज आमकां मेळोवंक जाय. जर आमी माय मोगान एकवटान संवसारान जिवंक जाय. प्रत्येक जावन भावा भयणी मदें, आवय बापाय मदें आनी कुटुंबा मदें आमी माय मोगान एकवटान जिवंक जाय. आमकां कोणूच एकलो दुस्मान म्हणून आसूंक नजो आमच्या कुटुंबांत, या आमी कोणाचोय दुस्मान जावन आमच्या कुटुंबांत आसूंक नजो. ह्यो संगती आज आमच्या गमनाक हाडया आनी प्रत्येक जाण खंय कोणा कडेन काही ते राग आसल्यार आज एक राज्य जावया आनी कोणाक तरी आमचे वयर मनस्ताप आसा जाल्यार ते आमी सारकें करून काण घेया. मनाभेद आसल्यार सारकें करून काण घेया. कित्याक आज देवाच्या जिवितांत आमी मेतेर जाता आसतना देवाची सकत, देवाची कृपा, देवाची काकूळट आमच्या जिवितांत येता आनी देवा सांगता जिवोवची कृपा आज देव आमकां खंडीत जावं दिता. हेच खातीर आज आमी मागया आनी आमचें कुटुंब आशिर्वादी जावं दी आनी आमची कुटुंबान हर एकल्यांक बरी भलायकी, मतीक समाधान, काळजान संतोष तांकां सगळ्यांक आज मेळोवन दी आनी हर एक आमच्या कुटुंबान आमी मोगान पळया, मोगान रावया. हेत आज जिजून म्हाका आनी तुका दिवचो संदेश. देखून कुटुंब आमचें पवित्र जावं दी म्हूण मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता ते संवसारान जावं. आमचो दीस परतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचेर सुकलेल्या बक्षितां तशें आमचीं पथकां बगस आनी आमकां दाळीन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतल्या आमकां निवार. आमेन.
नमान मरिया कृपेन भरलेले सुमती जय सांगता स्त्री तेर तूं सदैव आणि सदैव फॉल जो शेंजेजो भगवंती मरिया देवाची माय आम्हा आपल्या खातीर विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापा करीम पिता करीम पवित्र आत्म्याक जसो आदीं तसो आतां आनी सदां सर्वता आमेन तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं बरो दीस मागता